ते आमच्या पूर्वजापासून माझ्या वाडवडिलांपासून चालू आम्ही उपज असो आणि आयज गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्या बाजूची शेती आणि आज आमकां भितर वचपाचे बंद करून दवरले. आयज तेणी हे पळया ही तुमी पळयतात आसतले ही जमीन कशी हे करून दवरल्या ती भरून काडल्या. आमकां शेतान वचपाक वाट ना, कांयच खंयचेच वाटेना. भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरवातीक बहुजन समाजासाठी जर योगदान दिलां त्याच योगदानाचा विश्वासाचेर आजपर्यंत आम्ही हे चल्लो. आज हे भाऊसाहेबाच्या जाग्यार आज श्रीपाद भाऊ इलो बहुजन समाजाचो म्हणणारो, पण तेणीच आज आमचो हो सर्वनाश केलो. त्यांना माझी सासूबाई त्यांना शेता करून करून ती मरण गेली. त्याचे फाटल्यान आता हांव करता. माझं कोण आधार ना काय ना हो आता एक्सपायर झालो. त्यांना हांव शेतीचेर जगता, शेती करून पोट भरता. चेडो आहा तो पॅरलायस आहा. तेन्ना म्हाका शेत जाये. शेता शिवाय हांव खंयच्याच रितीन जगूंक शकना. म्हाका आनी कांयच ना. जो डिमांड आसा की तांकां जशें प्रॉमीस केल्लें की 6 मीटर वाड हांगा दिता म्हणून ती वाड हांगा रस्तो तो दिवचो अशी आमची मागणी आसा. तशेंच हांगा जे शेतान येवपाक जे पायपलायन आसा ती पायपलायन सुद्दां त्या पायपलायनाचे भायर तेंची बाउंड्री घातलेली आसा. ही बाउंड्री पायपलायनाच्या भायर घातल्या कारणान फाल्यां ते येतले आनी ती वॉल घालतले थंयसर. मागीर ती पायपलायन उदीक जे शेतान येवपाचें आसा ते कंप्लीट सोर्स बंद जातलो. तेन्ना ती जी नीस घातला ते नीस फाटी घेवचे. तशेंच हांगासर रस्तो दिवचो की तुमकां आपण आपल्या फंडांसून MP फंडांसून खासदार निधीतून तुमकां आपूण 6 मीटर रस्तो दिता अशें मान्य केलां श्रीपाद भाऊ. आणि आमचो ह्या आयुष हॉस्पिटलाक विरोध ना शेतकऱ्यांचो, अवश्य करचे. पण म्हाका इतलें म्हणचें आहा की तो आयुष्य घडयता आमचे गरिबांचे शेतकऱ्यांचे व बरबाद करता इतलें म्हाका म्हणपाचें आसा. आणि भाऊक हांव विचारतलो खंय म्हाका भाऊ पेडण्या मतदारसंघान खंयचे पेडण्या मतदारसंघ खंयच्याय जाग्यान मेळो हांव पर्सनली विचारपाची म्हाजे कडेन कॅपेसिटी आसा. सरकारान जे जितके प्रोजेक्ट हाडले ते सगळे प्रोजेक्ट सरकारान जे आमच्या गरीब शेतकरी जेका शेताचेरच ते अवलंबून असलेले अशा शेतकऱ्यांक फटोवन भलत्याच प्रोजेक्टाक जमीन एक्वायर करप आणि भलत्याच प्रोजेक्टाक ती यूज करप आणि तांकां त्याच्या जमनींचो मोबदलो पासून सारको दिवंक ना. आणि हे जमनी तांच्यांनी हांगासर बऱ्या बिल्डरांक हजारो लाखो रुपयांक तांच्यांनी परत ह्या सरकारान विकल्यो. ते हांव पेडण्याच्या वतीन ह्या सरकारचो पयली प्रायोरिटी निश्चित करता. एका तेंच्यांनी आपला सुबेज सोडपाचा खेरीत आणि हॉल बांधून दिवपाची सकयल आमकां ह्या तशेंच आमचे सीप पायप आसा तेचे पासून तेंच्यांनी भायर रावपाचें. कारण ही जमीन आमची ही एक्वायर करून घेतल्या. एक्वायर करून घेतल्या. आम्ही क्रीडा नगरीक आम्ही बकरो सोडलो म्हणून तेच्यान 300 सर्वे नंबर भायर काडलो, 292 भायर काडलो. हेतूंतली 5 मीटराची तेंच्यांनी एक्वायर केल्ली कारण म्हाज्यार नोटीस आसा ती.